सत्तरी वाठारांत एकाच दिसा 3 वेगवेगळ्या सुवातींनी उजो लागलो। पाडेली सुकिल्ल्या तणाक, बिरोंडा, काजी बागायतीक आनी मेळावलेच्या कोयर प्रकल्पांतल्या कोयराक उजो। कोणे तरी मुद्दाम जावन हो उजो घातिल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायलो। उजो लागिल्ल्यान कोयर प्रकल्पांत आशिल्लो कोयर लासून गोबर जावन सुमार 25,000चे लुकसाण जाले। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। नमस्कार। सत्तरीन उजो लागपाची जी घडणुकी आसा तितून परत वाड जालेली आसा आनी आयज एकाच टायमार आनी एकाच सायडीन म्हणटा तशें 4 वेगवेगळे सायडींनी उजो लागलेलो आसा आनी तेतून पयलो उजो लागला तो गुळेली पंचायतींतले मेळावली सत्तरी हांगासर जी गार्बेज शेड आसा तेतून ह्यो उजो लागून जो कचरो आसलो तो मोठ्या प्रमाणात जळ्ळलो आसा आनी तेजी जी शेड आसा ती पूर्ण गेलेली आसा। ती पत्र्याची शेड आसलेली आनी तेतून ती शेड जळोन आनी भितरलो कचरो जळोन अंदाजे 25,000चे लुकसाण जालेले आसा। ह्या वेळार वाळपय अग्निशामक दलाक कळ्ळें तेन्ना तेंच्यांनी घटनास्थळी वचून उजो पावलेली। त्याच वेळार ते वयताले तेन्नाच तांकां गुळेली पंचायती कडेन गुळेली रस्त्याचे सायडीक उजो लागलेलो मेळ्ळो तेन्ना तेंच्यांनी तो बी उजो पावलेलो। आनी ह्याच वेळार जेन्ना ते गुळेली मेळावली गेल्लो तेन्ना तांकां आनी कॉल येयलो तो म्हणटा तो पाडेली हांगासर। आमकां खबर आसा की गुळेली वयताना पाडेली लागता आनी पाडेली उजो लागलो, बिरोंडा लागलो आनी तो सुद्दां एका रस्त्याच्या सायडीक जो सुकें गवत आसलें तेका लागलेलो आनी दुसरो आसलेलो तो बिरोंडा पंचायती कडेन पंचायत सायडीनूच तो काजीक लागलेलो आसा। आनी ह्या वेळार तेंची वेगळी टीम वचोन तेंच्यांनी ह्यो उजो पालयल्लो आसा। ह्या वेळार म्हायती अशी मेळटा की ह्यो उजो आसा तो जाणून बुजून लायलेलो आसा आनी एकाच वाटेच्यान लागल्या म्हणून तो कोण तरी मुद्दमच लावन गेलेलो आसा अशें थळाव्याचें म्हणणें आसा। आनी अग्निशामक दलाचें बी म्हणणें आसा की आमी जेन्ना गेले तेन्ना कळ्ळें की हो उजो आसा तो मुद्दामून लायलेलो आसा आनी कित्याक लायलो खबर ना। आनी मेळावलीची जी शेड आसा तितून जो उजो आसा तो सुद्दां कोणी तरी मुद्दम लायलेलो आसा आनी ही घडणूक जालेली आसा। ह्या प्रकरणाची फुडलो तपास सुरू आसा आनी ह्या अग्निशामक दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी वचोन वेगवेगळ्या भागांत बेगोबेग उजो पालयल्लो आसा। वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना।